लोकांमध्ये एक बऱ्यापैकी उत्साह की कसलीच अपेक्षा नसताना एवढे लोक आपल्या हातून आपल्या स्वतःच्या हातून भोवतात हांव नकळो आम्ही सगळ्या कार्यकर्त्यांचे सगळे जे आमचे जे वोटर्स आहा हेंचे रीण आमी कशें फारीक करचें हो एक व्हडलो प्रश्न आहा. मंत्री जाले, आमदार जाले आनी सरकार जाले म्हणून सुद्दां कितें आमी ह्या लोकांची जेवणाची सगळीं कामां करता तेची सगळीं कामां आमचे कडेन जाता अशें नसना. म्हणून इन्स्टेड ऑफ हे सगळे लोक बऱ्या पद्दतीचो रिस्पॉन्स बऱ्यापैकीचे सहकार्य एक कॅम्पेन 3 दीस जाले आमी कॅम्पेन स्टार्ट केल्या. आज 4थो दीस आनी बऱ्यापैकी म्हणजे आज आमी जवळ जवळ मतदारसंघाची 25% हाऊस टू हाऊस आहा म्हणजे एक सुद्दां घर सोडी नासतना अशें हाऊस टू हाऊस कॅम्पेन आहा ती कॅम्पेन आमी चालू केल्ली आहा आनी एक बऱ्या पद्दतीन ती चालू आहा. आयज 4थो दीस आमकां कॅम्पेन करता घराघरांनी लोकांचो इतलो उत्साह वाडलेलो आसा की आमी ही लढाई आहा ती पयलींच जिखलेली आसा तरी लोकांचो इतलो उत्सव आहा. खंयच्याय घरांनी आमी भितर सरता सगळ्या घरांनी आमकां बऱ्या प्रमाणे वेलकम करता. सगळे म्हणटा भाई आमी तुज्या फाटल्यान आसा तुवें बरें काम केल्लें आसा तुजी पावती आमी तुमकां दितलीत. लोक 300च्या वयर आयज जाल्यार 400च्या वयर लोक आसा. 4थो दीस जालो आयज आसागांव काल वेल्ला काणका पयर शिवोले मान्ना अशी आमची फेरी चालूच आसता. I'm very proud to say that the people around here speaks the volume and our minister cannot be compared to any other MLA or anyone because he is a very honest and hard-working minister of our village, of our Shivolim constituency, and this is the 5th time we will elect him and bring him. आता तर इतले आम्ही म्हणले रॅली जाली पळय तेन्ना आमचो सीट जिखलो महामेळावो जालो तेन्नाच जिखलो पूण आतांचे लोकांचे पळोवन न्हू कितल्याच मतांनी 5,000ची जी आमची अध्यक्षान लीड दिल्ली कार्यकर्त्यांच्या सगळ्यांच्या समक्ष ती आयज छाती ठोकपणे सांगू शकता शिवोले जे मतदारसंघ मांद्रेकारांकडे फाटी आहात सगळे बाल भुरगे युवा सगळे जाणटे नेणटे आणि ह्या 5 लिडाची लीड आम्ही करून दाखयतले. आमकां हो सगळ्या बायलांचे प्रतिसाद पळोवन अशें दिसता की आमचो हो सीट जिखून येतलो हेच्या बद्दल कांय डावटूच ना. पुणून जवळ जवळ 5,000 लिडिंगान हो आमचो शिवोले मतदारसंघाचो विजय जातलो.